हे ना घराच्या नावाचेर हे कोण 3 जण रावता आवाज कोते ती बहीण रावता ती एकदम बनणारे प्रेशर पडता तीन तुगे घरा भितर एक जोकिना गोम्स मारिया फ्रांसिस मारिया सुकोरिना गोम्स पीटर बाप्तिसो गोम्स आणि नेपोसिनो गोम्स यांच्या बरोबर अर्जुन नेपाली दल बहादूर आणि नीम बहादूर कोटकाणी आणि खडक जय गाडी हे कोपा नेपाली जे दिसता तुगे घरा रावता म्हणतील तेणे तुगे घरा रावना तुगे घरा रावता म्हणतील तेणे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया म्हजो प्रश्न आसा पयलो की ताणें सांगचें की ह्या देशा भायले नागरीक जे भारताचे सिटीजन ना तांकां भारतान वोटिंगाचो रायट आसा अधिकार आसा हो आमचो प्रश्न आनी म्हाका दिसता जे BLOs आसात तांणी म्हाका दिसता आतां आपलें काम सारकें करपाक जाय हांचेर लिगल एक्शन जावपाक जाय प्लस इमिजिएटली हें डिलीट जावपाक जाय ही वोटर्स कार्डां गोयच्या राजधानी शारांत जर अशें चलता जाल्यार गोंयांत हेर कडेन कशें बेकायदेशीर चल्लां आसतलें तें लोकांनी चिंतचें म्हूण अध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो. हें आज आमी मुद्दम तुमच्या मुखार कित्याक हाडला की आज गोंयची राजधानी गोंयचें कॅपिटल पणजे शारान हें चल्लां म्हळ्यार तुमी चिंता की आज गोंयभर कशा पद्दतीन आज हे हाऊस नंबरान एक लोक रावता एक कोण तरी भलतेच हांगा रेजिस्टर आसा जे ह्या देशाचे नागरीक सुद्दां ना. आमी प्रश्न विचारला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वाय दीस BJP शाखा ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टीज आन्सरिंग वाय आर यू डिफेंडिंग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया म्हणजे हाजोर तुमी हें केलां अशें जालें ना. जर तर BJP जर हाजेर जर रिएक्ट जाता आनी डिफेंड करता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इट इज बट नॅचरल कितें तरी हातून झोला. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर.